नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। ह्या दिसांनी आमी पळयता मांडई न्हंयेन रोरो फेरी हेजे ट्रायल चालू आसा। सो खंय तरी चोडणा जे रावपी चोडणाक जे फेरी यूज करताले बिचोलीचे आसूं मयेचे आसूं किंवा इतर भागातले आसूं तांकां एक सुशेग सांगू शकता। कित्याक म्हणजे तेंचो खूब तेंपाच्यान तेंचो एक मागणी आसली की रोरो फेरी किंवा ब्रीज तो एक स्वप्न आसलो, पण तो स्वप्न जावनूच उरलो। पण रोरो फेरी खंय तरी तेंचो एक स्वप्न साकार जावचो आसा, कित्याक म्हणजे ट्रायल सोंपतकच तेंचे 1-2 म्हयन्या भितर हो हांगसर चालू जातलो। त्या खातीर आमी आयल्या रोरो फेरी भितर तुमकां दाखोवपाक की रोरो फेरी म्हणजे कितें, एक्चुअली कितें आसा। हो तुमी फाटी वाट पळोवंक शकता। तो एका सायडीच्या हांगसर भितर आयले की परतून गाडी घुंवडावन किंवा आख्खो फेरी घुंवडावन ताका पत्ते करून लावपाची गरज ना। ह्या सायडीच्यान एंट्री केली की दुसऱ्या सायडीच्यान एक्झीट आसतले। हितून आयज सकाळी जेन्ना ट्रायल मारले तेन्ना 17 4 व्हिलरी त्याच्या बरोबर 19 ते 20 2 व्हिलरी हितूनच्यान ट्रान्सपोर्ट जाले। म्हणजे इतले कॅपेसिटी तेजी आसा। लांबाय हेजे पयल्या लेंथ 35 मिटर आणि वीड तेजो आसा 13 मिटर, 13 × 35 मिटराचे आसा। तुमकां हेजे विज्युअल तुमकां तुमच्या मुखार हाडटा। ह्या सायडीक जे तुमकां दिसता हे सगळे स्टाफ पॅसेंजराक बसपा खातीर हेजे भितर सीट अरेंजमेंट केल्ल्या, ते सुशेगाद बसून ट्रॅवल करूं शकता किंवा भायर रावन सुद्दां करूं शकता। आणि दुसऱ्या वाटेन जे आसा थंयसर स्टाफा खातीर रावपाक जे ऑपरेट करतले रोरो फेरी। आणि एक सांगपाची गोष्ट म्हणजे हे जे स्टाफ पॅसेंजर्स ट्रॅवल करपाक जे बसपाचे जागो आसा तेज्या भितर AC आसा। सो गर्मेन सुद्दां त्रास ना, AC सुद्दां अवेलेबल आसा। तेच भितर वॉशरूम्स टॉयलेट सगळे तुमकां फॅसिलिटी अवेलेबल केल्ले आसा। सद्याक जे पॅसेंजर्स जे बसतले तेज्या भितर आमी तुमकां घेवन येता त्या कॅबिना भितर। अजून काम चालू आसा, काम सोंपोंक ना। ट्रायल मारता भितर वर्कर्स काम चालू दवरलेले आसा। वयर सेंट्रल AC आहा आणि बसपाचे जे चेअर्स आहा ते सुद्दां सिस्टम बरें आहा। फाटल्यान वॉशरूम्स आहा जे एक बऱ्या रितीन बरे पद्दतीन बरे सर्वीस लोकांक दिवपा खातीर येन्ना मेरेन रोरो फेरीचें काम आतां मेरेन पळयत जाल्यार खूब बरें दिसना। आणि चोडणकर आमकां दिसता जे हे फेरी यूज करतले ते सॅटिस्फायड जातले, कित्याक म्हणजे त्या क्वॉलिटीचो काम त्या मेरेन तांकां लोकांक सॅटिस्फाय जावचे मेरेन तेंचो प्रयत्न जे आसा आमकां पळयत जाल्यार दिसता की खंय ना खंय बरें काम जाल्लें आसा। चोडणकराक खंय तरी फायनल रिलीफ मेळ्ळें आसा। हेज्या खातीर खूब लोकांनी आवाज उखल्लो, खूब लोकांनी बोवाळ घातलो, खूब जाणांनी खुबशे आंदोलन तेंचे जायत आहले, खुबशे मिटिंगे जाली, ग्रामसभांनी तेंच्यांनी हे गजाल्यो मांडल्यो आणि आयज आमकां तेजे हांगा पावती म्हणून एक पळोवंक मेळटा। रोरो फेरी येयल्या उपरांत कितें फरक पडटा चोडणकराक? फरक म्हणजे कितें जाता, आतां एक 4 व्हिलर बी आमकां कितें जाता, आमकां मेन म्हणजे प्रॉब्लम कितें जाता, 4 व्हिलरचे प्रॉब्लम जाता आनी 2 व्हिलर घालपाक मेळना। एक 4 व्हिलर गेले न्हू मागीर लोकांक कितें प्रॉब्लम जाता, 2 व्हिलरचे प्रॉब्लम जाता। जुबजुबीत लोक 2 व्हिलर घेवन भितर सरता, मागीर 4 व्हिलर थंयच उरता। सो आतां एका सायडीक 4 व्हिलर घातले, दुसऱ्या सायडीक काडले आनी मोर दॅन डबल कारी वयता। हय, चड वखत लायनीन रावचें पडटा ना ना ना। सो आतांच्यान चोडणकराक मयेकराक कांयच प्रॉब्लम ना आतां प्रॉब्लम कांयच ना। आतां सॉल्व जालो प्रॉब्लम लोकांचो कांयच ना। कितें सांग, आमकां सकाळी प्रॉब्लम जाता आनी सांजचो प्रॉब्लम जाता, मदींच आमकां कांयच प्रॉब्लम जायना। म्हणजे कामाक वचपाचे लोक 4 व्हिलर घेवन वचपाचे लोक 2 व्हिलर घेवन वचपाचे कोण वचना न्हू, तेन्ना मदींच कांयच प्रॉब्लम जाता। सकाळी आमकां प्रॉब्लम जाता, सांजचो प्रॉब्लम। तुमी चोडणाचे खंयसरले? आमी चोडणेचे। तुमचे एक डिमांड आसले ब्रिजाचे, आतां ब्रिज मेळोंक ना, ते स्वप्न उरले। हय, ते आमच्यान जावपाचेच ना आनी आमचे कोण करपाचेच ना। हे फ्री हे आमचे ब्रिज जावपाचेच ना। सो रोरो मेळ्ळे हॅपी? ओके ओके, हॅपी आसा। नाव माझे विनय रावता चोडणा। हो एक फर्स्ट टायम तुमी ह्या फेरीन ट्रॅवल करता, सो तुमकां काय दिसता? म्हाका दिसता एक बरी चोडणेकारांक गजाल, कित्याक हांगसर पयलीं खूब ट्राफीक बी जाताले, त्यो फेरी तितल्यो हें जायना आशिल्ल्यो। म्हणल्यार तितले गाड्यांक बिड्यांक तितले भरता रोखडीच प्रॉब्लेम जातालो। हे काडटना गाडयो भरता कित्याक कमी गाडयो वयताल्यो न्ही ते फेरींनी। आतां मातशें बरें कशें दिसता। म्हाका एक सांगा, आतां सगळे पळयता की फेरी रोरो फेरी आयले चोडणा, पण ह्या फेरये खातीर चोडणाकारांनी कितले झगडल्यो ग्रामसभान आसूं
हय लोकांक कितें आसा लोकांक प्रॉब्लम जातालो न्ही म्हणून लोकांनी तेका लागून मातसो हें केलो हांगा जायत आयली फेरी. कितले वर्सांच्यान झुजूरला चोडनाकार मयेकार हांव कमीत कमी आतां तुका अंदाज सांगूं शकना. 10-15 हय जास्त न्ही जातली. जाय हय. फायनली एक मागणी पूर्ण जाले चोडनाकरांची उत्सुकता आतां लोकांक आतां मेन म्हणल्यार कितें तेंचो प्रॉब्लम मातसो कमी जालो न्ही कामाक येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जातालो कित्याक तितले टायमिंगाक बी पावना आयले कमी ते फेरीचेर. आतां हे फेरीचेर मातशे फास्ट पावतले. आनी एक स्पेशल म्हणजे हांगा बसपाक जागो केल्या AC आहा आनी स्पेशल म्हणटा ती वॉशरूम प्रेग्नेंट बायलां आसूं किंवा डायबिटीक पेशंट आसा तेंच्या खातीर PVचो बरी गजाल बरी ती फॅसिलिटी दिवंकूच जाय लोकांक न्ही. कित्याक मेन म्हणल्यार आमचे तोंडान पयलू हेजे प्रॉब्लम कितें हेल्थाचे हॉस्पिटल तें ना तेका लागून अशें एमर्जन्सी कितें उपाय करून घातले अशें एक बऱ्याक पडलें. हय. तर आमी पळयलें की रो फेरी आयल्या उपरांत चोडनाकराची जी उत्सुकता खुशी आहा ते एक वेगळेच लेवलार आहा. कित्याक म्हणजे तांकां चडसो प्रॉब्लम जातालो स्टुडंट्साक स्कुलान पावपा खातीर कामाक वयपाक लोकांक सारके वेळार पावनाले चड गर्दी आसताले सब क्यू लावन लायनीन रावचें पडटालें पण हो एक सॉल्व जाल्लें आसा. आनी दुसरे कडेन म्हटल्यार बसपाक एक बरो प्लेस दवरलेलो बरो सीट दवरल्या आनी तेंचो मेन प्रॉब्लम आसलो वॉशरूम की प्रेग्नंट बायलां आसूं किंवा डायबिटीज आसूं पेशंट्स ते वॉशरूम यूज करपाक तांकां रावचो कंट्रोल करचो पडटा आसलो पण आतां ते ट्रॅवल करतना हांगा भितर वॉशरूम अरेंज केल्ल्यानी तेंचो एक सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जाला. तेंचो एक मागणी आशिल्लो एवरी टायम जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येता ते आमदारा कडेन वयतालो तुमी आमचे ब्रीज जे कनेक्ट रिबांदर टू चोडना ब्रीज कनेक्ट करूंक जाय ब्रीज जाय पण तो एक स्वप्न उरलो. पण एक रो फेरीची जे मागणी आसली आयज खंय ना खंय चोडनाकरान जे ट्रॅवल करताले चोडना माये बिचोली तेंचो एक मागणी पूर्ण जाला त्या खातीर तेंचो खुशी पळोवपा लायक आहा. प्रणय श्रीलंकार बरोबर हांव हनुमान नगलोर तुमी पळयतात GNH. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव.